पाटणी धरून ते राजबाग धरून ते आगोंद म्हणल्यार समज कोस्टल एरिया हे आमदारा पडटा जावं पोळ्या म्हणल्यार प्रायवेट शेत म्हणल्यार ते प्रॉब्लेम गाजत आहा पेपरार घातता टीव्हीर घातता आनी हाजेर एक उतर आमचे आमदार काडना की त्या लोकांक एक खंयची हिंमत दिना बाबडे तुमी भिनाका हें जातलें आनी ते बाबडे आज आनी हाजेर हे प्रायवेट शेक आसा ते आमचे हांगा म्युन्सिपल एरियेक जाल्यार 35-40 लाख रुपया रेव्हेन्यू मेळटा म्युन्सिपालिटीक. म्हजें नांव भुशण प्रभुगांवकर, सरपंच लोलये पंचायत. 2012 एक मोठ्या उमेदीन लोकांनी परिवर्तन घडोवन हाडलें आनी भाजपाचें पूर्ण बहुमताचें सरकार सत्तेर आयलें. त्या वेळार सगळ्यांक उमेद दिशिल्ली की आतां गोंयचो डेव्हलपमेंट मोठ्या भरभराटेन जातलो म्हण. पूण एक अपशेकून जाता म्हणटा तसो जालो आनी गोंयचें मायनींग बंद पडलें आनी मोठो रेव्हेन्यू गोंयाक मेळपाचो थांबलो. तरी सुद्दां हांव कौतूक करतां तेन्नाचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरांचें. तांणी मोठ्या हिकमतीन हें गोंय फुडें व्हरपाक पावल उचल्लीं आनी काणकोण मतदारसंघा पुरतें हांव सांगन की खंयच्याय टेन्युअराक जाली ना इतली उदरगत, इतलें फायनान्शियल क्रायसीस आसतना आमकां जालें. आतां कांय लोक म्हणटाले की खंय जालें दोगांक उदरगत दिसना. प्रश्न आशिल्लो की फाटल्या तेंपांनी जेन्ना उदरगत जाताली तेन्ना शहरांनीच जाताली. आतां ही उदरगत खेड्यांनी पावपाक लागला. आमच्या लोकांनी जमत जर पळयलें खोतिगांव, गांवडोंगरी, लोलये, पैंगिणी, आगोंद सारकीं खेडी आसात किंवा ह्यो पंचायत एरिया आसात त्या एरियांनी हो आतां डेव्हलपमेंट पाविल्लें आसा. ताका लागून एखाद्या मेन शहरांनी थोडीशी आमकां डेव्हलपमेंट कमी जाली अशें दिसपाक शकता. म्हज्या पंचायती बद्दल सांगपाचें म्हणल्यार 2-3 कोटींची कामां म्हज्या पंचायतींत PWD, इरिगेशन डिपार्टमेंट, बाकीच्या सगळे डिपार्टमेंटा अंडर जाल्ले आसात. तशींच खोतिगांव, गांवडोंगरी ह्या सगळ्या हातूंकूय जाल्ले आसात. आमचे जे गरीब बांधव ST आहात तांचे खातीर अटल आश्रा योजना ह्या सरकारान केल्ली आसा. ही नवीन योजना, ही खंयच्याच सरकारान केल्ली नाशिल्ली. तांकां घर बांदपाक वेवस्थीत रावपा खातीर ह्या सरकारान तांकां हेल्प केल्ली आसा. त्याच बरोबर ज्यो आमचे घरांतले लोक आसा, घरांतले बायल आसात तांकां मारगाये खातीर हेल्प केल्लो आसा. ज्यो आमचे भयणी आसात तांकां लग्ना खातीर म्हाका दिसता 1 लाख रुपयान म्हण तें खंयच्याच सरकारान हाजे फाटल्यान केलें नाशिल्लें. हें कित्या खातीर केल्लें की सामाजीक भान ताणें दवरिल्लें की चलयांक पयलें जे जल्मा येवचे पयलीं जे लोक नश्ट करताले त्यो करचे न्ही, चलयांचो रेशो सारको रावचो हें पळोवन BJP सरकाराचें हें आमी हें म्हणपा जाय. सो भुशण गांवकाराच्या म्हणण्या प्रमाणे मायनींग बंद जावन लेगीत ऑल इज वेल इन गोवा अशें तुमकां म्हणपाचें आसा. म्हजें नांव वलेरियन वेगस. हांव एक बारीक बिझनेसमॅन. हांव आज गोंयचो सरकार म्हणल्यार टोटल एक बिझनेसमॅन टीम म्हणून सांगता. टोटल 40 आमदारांची एक बिझनेसमॅन टीम ती. 2-3 एग्जांपलांतल्यान सांगता. फर्स्ट ऑफ ऑल दीनदयाळ योजना म्हण केली. समज हर एक हॉस्पिटल समज डेव्हलपमेंट केल्ले आज गव्हर्मेंट हॉस्पिटल्स आनी जी सुविधा सगळ्या लोकांक फ्री मेळपा आसली, खंयच्याच स्किमीची गरज नासली. स्किमीच्या नांवान लोकां कडेन लोकांचे इमोशन बांदून घेवपा लागून ताणें स्कीम ती तयार केल्या. दुसरी गोश्ट आहा बायलां खातीर. आतां भुशण प्रभू गांवकारान म्हळें 1200 रुपये दिले 5 वर्सांचे चलत आहात ते. ताणें अजून म्हारगाय कमी केला. म्हारगाय ते चालूच आसा आनी परत ते 300 रुपये ताणें वाडोवपाची केला. कोणाच्या कुस्ता वयले ते पयशे. समज ते पयशे आज म्हाका दिसता 5 वर्सां फाटीं म्हाका दिसता हांवें पेपराचेर वाचल्या भशेन 19,000 रुपया आसले हर एक गोंयकाराचें रीण आसलें. आज ते रीण लाखाच्या वयर पावल्लें आहा. हे सगळो पयसो रीण काडून सरकारान कोणाच्या कुस्ताचें रीण काडलां. खंयच्या जर गोंयकारा विचार रीण काडलां ना. घरांतल्यान एक बापूय रीण काडटा जाल्यार भुरग्यां कडेन सल्हा घेता. पूण सरकारान आज म्हळ्यार कोणाचें केलें ना. तिसरी गोश्ट सांगता तुमकां. आज भुरग्यांक लॅपटॉप वाडपाची बिझनस चालू आहा. लॅपटॉप वाडच्या वरना तुमी हर एक गव्हर्मेंट शाळा डेव्हलप करा. जे आज गव्हर्मेंट प्रायवेट स्कुलांनी जी फेसिलिटी मेळटा ती तुमी डेव्हलप केली जाल्यार तुमच्या खंयच्या लॅपटॉपाक गरज नासली. आवय बापायक तांक आसली आपल्या भुरग्यांक जे वस्त घेवन दिवपाची. सो ते म्हणटा की आतां कोणी तर म्हणलें खंयच्या क्वॉलिटीचो आमदार निवडून दिवपाचो. आमदार निवडून दिवच्या पयलीं तुमी वेवस्था निवडपाची प्रयत्न करा. आज म्हळ्यार आमी खंयच्या वेवस्था भितर आहा. आज म्हळ्यार जी काँग्रेस आनी BJP जी वेवस्था आहा तांचे कांयच डिफरन्स म्हणलं ना. आमी आज आमकां दिसता खंय तरी वेवस्था आमी बदलपा जाय. आज सगळे इमोशनल अजीत पैंगीणकारान सांगलें की बायलां चड आहात आज वोटिंगाची. बायलांक ताणें बांदून दवरलां की 1200 आहा ते आनी 300 वाडप अशी करप. म्हारगाय म्हणली फर्स्ट ऑफ ऑल म्हारगाय म्हणली 5 कमी कित्याक जालना. समज परते वाडत जावन तुमच्या हाजेर तुमच्यान म्हारगाय कमी करपा जालना. कळ्ळो की तूं अशें म्हणूंक सोदता की वैयक्तीक रितीन दिवचे परस सामुदायीक रितीन दियात. एका विद्यार्थ्याक एकट्याक दिवचे परस शिक्षण संस्थेक दियात आनी अशे तरेन उदरगत करात. आनी दुसरें तूं म्हणटा की एके वटेन दिता आनी दुसरे वटेन बोल्सांतल्यान काडटा. हो तुजो मुद्दो कळ्ळो.
हांव सूरज नायक गांवकर आगोंद पंचायतीचो मतदार. 2012च्या वेंचणुकेक भारतीय जनता पक्षाचो आमदार म्हणून रमेश तवडकराक सबंद काणकोणकारांनी निवडून दिलो. ताजे उपरांत आमची एक जबाबदारी आसा की 5 वर्सां म्हणल्यार ताजे बरोबर रावन ताजे कडच्यान कामां करून घेवप. कामां करपाक तो जरी कमी पडलो जाल्यार सुद्दां जायते आमचे म्युन्सिपालिटीचे कावन्सिलर न्हू पंच जेणी भरपूर काम केलें रमेश तवडकराक निवडून हाडपा खातीर. आनी एकदां ताका आमी निवडून दिलो तो 5 वर्सां कार्यकाळ हो ताचोच आसता. आमी ताका मदीं समज आमी ताका सोडून गेले म्हणून ताजें तें आमदारकी किंवा तें मंत्रीपद वचना. आतां जेन्ना सरकार समजा जर दुसरो आसा तेन्ना आमी सरकाराक एप्रोच जावपाक शकता. कित्याक बाबा आमदार हो आनी सरकार दुसरो आसा तेन्ना आमी सरकाराक एप्रोच जावन आमची थोडीशीं कामां करपाचो प्रयत्न करूं येता. हांव अशें म्हणना की आमदार म्हणून ताणें सगळ्याच कडेन डेव्हलपमेंट केलो आनी कांय लोकांची निराशाय जाली. डेव्हलपमेंटूय केली आनी कांय लोकांची कामां केली. आगोंद पंचायत म्हणून जर विचार करीत जाल्यार म्हाका दिसता आगोंद पंचायतीच आमदार म्हणून मातसो कमी पडलो रमेश तवडकर सर. पूण भारतीय जनता पक्ष किंवा सरकार म्हणून आमी खंयच कमी पडले ना. आगोंद पंचायतीक ज्यो स्किमी जे डेव्हलपमेंट करपाचें आसलें तें आमी केलें. आनी आगोंद पंचायतीचे पंचायत म्हणून आमी आमची खंय तरी कमी पडली. कित्याक तांचो तसो एप्रोच नाशिल्लो. आमचो आगोंद पंचायतीचो पंच प्रमोद फळदेसाय हांगा आसा. तो जरी आमदाराच्या संपर्कांत ना जाल्यार सुद्दां ताणें ताज्या वार्डान भरपूर डेव्हलपमेंट केलें. ज्यो फायली ताणें आपल्यो आमच्या सरकारा पर्यंत पावयल्यो त्यो ताज्यो फायल्यो पास जावन आयल्यो आनी एक पंच म्हणून ताणें आपली जबाबदारी पार पाडली. अशी प्रत्येकान ह्यो जबाबदारी आपली पार पाडपाची आसता. जरी तो आमदार म्हणून रमेश तवडकरान जर आपली जबाबदारी पार पाडली ना जाल्यार येणाऱ्या 2017 ताका परत निवडून हाडचो काय ना ही जबाबदारी आमची आसा. पूण जी 5 वर्सांचो कार्यकाळ दिला हो आमी हातून मदीं जर आमी तो जर ब्रेक करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार कांय आमच्या लोकांचो डेव्हलपमेंट प्रत्येक आमच्यो कांय नोकऱ्यो ह्यो खंय तरी अडचणीक येतात. हे आमी विचार करून आमी काम करपाक जाय. एज अ आगोंद पंचायत म्हणून जेन्ना आमी पळयत आसतना उदकाचो एक मेजर प्रॉब्लम हो आगोंद पंचायतीन फेस जाता. आमच्या सरकारान सरकाराचोच एक आमच्या सरकारान एश्युरन्स दिल्लें की आमी सादारणशे 24 तास उदकाची सोय करतले. पूण ती करपाक आमी खंय तरी कमी पडला. आगोंद पंचायती बाबतीन कमी पडला अशें म्हाका दिसता. म्हणून हांव सरकारा कडेन एक अपील करतां आनी आमदारा कडेनय करतां. कित्याक 2017चें इलेक्शन जर फेस करपाचें आसत जाल्यार आमदारान आगोंद पंचायतीचो जो उदकाचो विशय आसा हांव 24 तास अशें म्हणना. आमकां सद्याक अल्टरनेट डेज उदक येता एक दीस सोडून आनी तेंय बीन 2 तास येता. तेन्ना दिसाक फक्त एक 4 तास 24 तासांच्या जाग्यार 4 तास जर उदकाची सोय केली जाल्यार आमदार म्हणून किंवा भारतीय जनता पक्ष म्हणून ताका ताजो खूब फायदो जातलो. आनी ना जाल्यार थोडोसो नेगेटिविटी आगोंदाक आसा. कित्याक उदकाचे शिवाय मनीस जगपाक शकना आनी सरकारान हाजी नोंद घेवची आनी आमदारांनी नोंद घेवची. जो मुद्दो कळ्ळो तुमकां 24 तास उदक हें भौशीक मंत्री सुदीन ढवळीकारानूय घोशणा केल्ली की 24 तास उदक बेगिनान बेगीन दितले. पळोवया हाजेर कितें तुमचो सरकार करता जावं फुडलो सरकार निवडून येता तो कितें करता तो. हांव प्रमोद फळदेसाय माजी सरपंच आगोंद पंचायत आनी विद्यमान पंच. हांव निवडणुकेक सादारण संजय बांदेकर जेन्ना 89 उबो राविल्ले तेन्ना साकून ताजो हांव सारको समर्थक. आतांचो भावी आमदार कसो आसचो हे आमचे काणकोणकार सगळे बरे बुदवंत आमी सारके. सगळे लोकांक खबर आसा आमदार हो धडाडीचो आसपाक जाय. आनी जशें आतां उलयलां विरोधी आमदार आनी पक्षांक आशिल्लो आमदार. पण म्हाका जाल्यार एक दिसता म्हज्या ल्हानशा हितूंतल्यान एक राजकीय ज्ञान गेले त्या हितूंतल्यान तांकां एक हावज आसा तो पक्षांतलो आसूं किंवा विरोधी पक्षांतलो आसूं त्या जाग्याचेर जें कितें उलयलां ज्यो गजाल्यो ऑफिसरांच्या मेजार मूठ मारचे पेक्षा ज्या जाग्याचेर मूठ मारून जर आवाज जर उठयलो जायत आमचे काणकोणकारांचे प्रश्न सुटोंक शकता. पण ह्या खातीर काणकोणचो आमदार खरें बरो हुशार आनीक काणकोणकारांक बरोबर घेवन वचपाचो जालोच पण काणकोणकाराच्या फुडें वचून काणकोणकारांचो प्रश्न सोडोवपाचो असो भावी आमदार आमकां जाय. पण त्याच बरोबर हालच्या ह्या हितूंतल्यान पळयलें जाल्यार संजय बांदेकरान युवकांचे प्रश्न सुटपा खातीर म्हणजे काही रोजगार मेळपा खातीर ज्यो काही हांगा इंडस्ट्री केल्ल्यो त्यो आज हांगा सारके रिकाम जाल्ले आसात. तो जो प्रश्न कांयच केलो ना. ताजे बरोबर हेल्थाचो प्रश्नाचेर हांव उलयतां. आरोग्य जर सारकें आसलें जाल्यार फुडली गजाल सगळी सारकें जातात. आनी ताजे बरोबर युवक आमचे खुबशे शिकले आसात. म्हणजे कांय सगळ्यांक सरकारी नोकरी मेळटच ना. जर ह्यो गोश्टी जर हांगा जर केल्ल्यो आज आमच्या सारक्या हांगाच्या युवकांक वेर्णा सारक्या जाग्याचेर वचपाक पडनासलें. सगळ्यांनी उलयलें डेव्हलपमेंटाच्यो गजाल्यो. सुरजान आज सांगलें आमच्या आगोंद पंचायतीक हांव जरी म्हणटा मुगे वाड जर सोडली जायत
खंयच्याच वार्डाक आमच्या एक कुलेरभर सिमेंट लागलें ना. आज परिस्थिती अशी आसा, एकदां मंत्री आमच्या हांगा आयिल्लो, आमचो मंत्री काणकोणचो आमदार, आनी ताणें सांगलें 24 तास उदक आपण आगोंदां दिता म्हणून. त्या वेळाचेर हांवें ताका सांगलें तूं 24 तास उदक नाका, आमकां 4च तास तर उदक दिता, आगोंदकार सगळे बुडोवन वतले म्हणून. चडशे मुद्दे आतां आयल्या, परतो नवो मुद्दो कितें आसा जाल्यार तूं उलय. ओके, म्हजें नांव अनिल कामत, हांव सामान्य मतदार. ताज्याय पयलीं हांव इतलें उलयल्या ते खडेगाठ पॉलिटिशियन काणकोणच्यान. अशे वेळाचेर म्हजी वळख हांव एक PE टिचर म्हण करून दितलो, कारण ज्याक स्पोर्ट्स मिनिस्टर म्हण बसयला वयर 5 वर्सां खातीर, ताजी कारकीर्द PE टिचर म्हण म्हजे बरोबर सुरू जाल्ली. सो हांव हांगच्यान वता आसतना सगळे कार्यकर्त्यांक एक विचार करपा लायता. गोंयचो क्रीडा मंत्री आयज आमच्या काणकोणां 20 शाळा आसात, हायस्कुलां, हांव प्रायमरी उलयना. आनी तुमकां जर म्हायती जाय जाल्यार ह्या 5 वर्सांक टेन्युअराक स्पोर्ट्स मिनिस्टरान 20 शाळांक कितें दिलें काणकोणच्या, हें काडपाक ताका त्रास जातलो. म्हणजे ताणें म्हशी फोंडार कितलें घालें हें लिस्ट कडेन काडत जाल्यार ताका उरिल्ली 19 शाळांक, तातूंत एक सागाची एक उरत शाळा, 18 शाळांक कितें दिलें हें काडप सोंपें जातलें. म्हजें नांव राजेंद्र वेळीप, एक्स सरपंच गांवडोंगरी. जेन्ना 2012चें जेन्ना इलेक्शन जालें तेजे पयलीं जो रमेश तवडकर जो आसलो तो पॉलिटिक्सांत, त्यांनी गांवडोंगरी खोतीगांव लोकांक सगळ्यांक आश्वासन दिली की सगळ्यांक जमणी दिता म्हणून. बारीक लोकांक जमणी दिता म्हणल्यार बारीक लोक सगळे कितें काय म्हळ्यार मुखार येतात. ज्या तांकां बारीक लोकांक मुखार हाडप, जमणी दिता म्हूण सांगप, आनी आयज 4.5 वर्सां जालीं, आयज पर्यंत कितें काय म्हळ्यार तो जमणी दिता म्हूण थिंगा आसा, लोक तेजे फुड्यान वयत थिंगा आसात. म्हणटकीर असली फटिंगपण लोकां कडेन करून कितें काय म्हळ्यार लोकांक मत आयल्यान हाडप हें वेगळें. हांव प्रशांत देसाय, श्रीस्थळ पंचायती सरपंच. एक मुद्दो म्हणल्यार जो विकास चल्ला म्हणटा जाल्यार आमच्या पंचायतीक गेल्या त्या 20 वर्सांचो रिकॉर्ड ब्रेक करपा सारको विकास जाल्लो आसा. आनीक म्हणल्यार 7.5 कोटी. तशेंच आमचे ग्रावंड, आतां कोणी ग्रावंडाचे विशय केल्ले, ग्रावंडूय बी आमचे चालू आसा. कर्या ग्रावंड आसा, तसोच आमच्या श्रीस्थळ पंचायती ग्रावंड आसा. बाकी सगळे ग्रावंड पयलीं आसा तितले ग्रावंड डेवलप केल्ले आसा. आनीक आतां फुडें काम आसा तें आमी हेजे फुड्या परत निवडून येवन हें सगळीं कामां करतले, करून घेतले. म्हाजें नांव एल्वीस फेर्नांडीस, एक्स डेप्युटी सरपंच लोलयें पंचायत आनी सोशल वर्कर. बाब प्रदीप मडगांवकारान सांगलें तशें फाटली 2012 इलेक्शन जें घडलें 1-to-1 फायट जाली. रमेश तवडकर आनी इजिदोर फेर्नांडीस जो आज डिफिटेड आहा, आनी रमेश तवडकर आमचो प्रेजेंट MLA आहा, मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड एग्रीकल्चर. सो तुमी जशें म्हणलें, तुमी स्टॅटिस्टिक्स सांगली जी, आनी हांवें सांगची गजाल ना, पूण म्हाका दिसता इट वॉज अ वेव ऑफ काँग्रेस आमकां नाका अशें म्हण ही वेव जाली. आनी हो इजिदोराक हो हार मेळ्ळो. सो इजिदोर म्हाका दिसता व्हॅल्यू लिडरशीप उलयता जाल्यार हिंग भासाभास फकत आमचे रमेश तवडकराचेर आनी विजयाचेर जाता, आमचो विजय पैकोताचेर. इजिदोराचेर उलोवपा म्हणल्यार म्हाका उलयन दिसलें, कित्याक इजिदोर हो एक धाडादीक मनीस, काम करपाचो, कितेंय सांगल्यार तेन्नाच फोन मारून काम करून घेवपाचो. आनीक म्हाका दिसता हिंगाचे सगल्यांक एक्सपिरियन्स आहा. म्हाजी नगराध्यक्षा, प्रेजेंट नगरसेवका, तांकांय एक्सपिरियन्स आहा. तांचे पयलीं तेमी वचून काम करून गेल्ले आसा. आनीक तशें पळोवंक गेल्यार आमचो दुसऱ्या मुद्द्याचेर येयला म्हणल्यार भुशण बाबान म्हणलें डेवलपमेंट म्हणल्यार आमी जेन्ना पंच आसले आमी भरपूर डेवलपमेंट केलें. अशें न्ही की गव्हर्मेंट आसूंकूच जाय, ही फट गजाल. खंयचोय आमदार जावं, ऑपोजिशन आसूं रुलिंगा आसूं, ताका एक हें उरूंक जाय, ताकद उरूंक जाय, काम करून घेवपाची, पावटी मारपाची. बाबा पणजे गेले, आयज गेलो, फाल्यां परतून ताका सोंतोवपाचें ऑफिसराक, सोंतून तें काम करपाचें. तसली हिम्मत बाब इजिदोराक आसा. दुसरें म्हणल्यार आमकां जसो लिडर जाय, फोन एनी टायम फोन केलो, फोनाचेर मेळपाचो, आमकां असलो लिडर जाय. आनी एक्सेसिबिलिटी ऑफ द इलेक्टेड पर्सन ऑर इवन नॉट इलेक्टेड पयलीं आसलो, आतां तो पडला जाल्यार तो अवेलेबल आसपाक जाय. एक्झॅक्टली. हांव डायगो डि सिल्वा, सोशल वर्कर. आतां आमची बऱ्या जोरान इलेक्शनाची तयारी चल्ली आसा आनी जे कॅन्डिडेट जावं उमेदवार म्हणटा हांव ते आमी बरे भाशेन निवडून काडपाक जाय. कारण आमच्या काणकोणाक आमकां जायते त्रास आसा आनी हांव सदांच तर म्हजे भाव म्हजे बरोबर आसता. जेन्ना हांव हॉस्पिटलाचे वयर उलोवंक शकता, जेन्ना हॉस्पिटल जें आसा आमचें, जेन्ना आमकां सुविधा मेळपाची ती आमकां मेळना,
जावं आमकां एक भुरग्यांक बरो फुटबॉल ग्रावंड जाय, एक्टिविटीज फॉर द स्पोर्ट फॉर द ग्रावंड, यंग यूथ वा यंग स्टार, ती सवलत आमकां मेळ्ळी ना. आयज तूं हॉस्पिटलांत एक नदर मारली जायत जाल्यार आमचो लोक त्रास काडटा आनी रडटा. जेन्ना एक्सिडेंट मेळट, फू एवर ट्रेजिक एक्सिडेंट मेळ्ळें तांकां साल्वार करपाक जायना. आनीक जेन्ना आमकां इतले डिस्टन्साचेर सान 40 किलोमिटर तूं काणकोण येवंक आनी 40 किलोमिटर तूं मडगांव वचून जाता, तेन्ना हांव एकूच उलो मारतां, कोणूय उमेदवार इलेक्ट जावन येवं दी, पूण जें आमचें काणकोणाक कितें डिफिकल्टी आसा ती पयलीं सॉल्व करूंक जाय. एक हॉस्पिटल, दुसरो आमचें ग्रावंड, आनीक दुसरें जें आमकां इलेक्ट्रिसिटी वॉटर जें आमकां मेळना तेजी सगळ्यो गरजेच्यो वस्तू जावंक जाय. कोणूय निवडून येवं हें तुजें मत. संजू नायक, पंच बेबर्स पंचायत. गेल्ल्या ह्या कारकिर्दीक भाजपाच्या काणकोण भाजपाचो आमदार निवडून येयल्लो आसा. डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत उलयतलो जाल्यार भाजपाचो आमदार हांगा ह्या मतदारसंघात ट्युरिजमा बाबतींत सामको फेल केल्लो आसा. कित्याक हांगा आमचे जायते बीच आहात, पाळोळें बीच, थंय ब्युटिफिकेशनाची गरज आशिल्ली, तें ब्युटिफिकेशन जाल्ली ना. रोड वायडींग करपाची गरज आसली, रोड वायडींग केलें ना. तशेंच पार्किंगेची वेवस्था थंय ना. सगळी बिचाची ब्युटिफिकेशन जावपाक जाय आसलें, तें जाल्लें. देवूळ आसात, मल्लिकार्जून टेंपल, इतर टेंपल आहात, चर्चीस आहात, तेजें ब्युटिफिकेशन जावपाक जाय आसलें. कित्याक हो एक ट्युरिस्ट स्पॉट असो काणकोण करपाक मेळटा. काणकोणकारांनी सगळ्यांनी बसत, जर तज्ञ मनशांनी बसत हेजे विचार करत जाल्यार काणकोण एक आदर्श तालुको करपाक मेळटा. पर्यटन दृश्टीन कांयच उदरगत जावना अशें तुजें म्हणणें आसा. सर्वानंद भगत, वोटर. खूब जाणांनी कसो आमदार आसचो हाजे पेक्षा वैयक्तीक लेवलाचेर खूब जाण चड उलयले. म्हाका दिसता काणकोण मतदारसंघ म्हण भारतीय जनता पक्षाचो आमदार, जावं तो विजय पै खोत जावं, जावं तो रमेश तवडकर जावं, जितलो डेव्हलपमेंट काणकोण मतदारसंघाक तरी भारतीय जनता पक्षाचो सरकार आयल्या नंतर आमी पळयल्लो आसा, तो कोणीच नाकारूंक शकना. आतांच्या टेन्युराक जर आमी पळयत जाल्यार तळपण गालजीबाग पूल, अंडरग्रावंड केबलिंग, अपग्रेडेशन ऑफ द ग्रावंड, जे हांव सांगता तुका श्रीस्थळ, कर्वें, देवाबाग, आगोंद, पैंगीण, आमोणे, तळपण, हे जे ग्रावंड आसा हे काही 1-2 म्हयन्या भितर ह्या ग्रावंडाचें उक्तावण जातलें, अपग्रेडेशन जातलें, देवाबागांतलो ग्रावंडाचें जातलें. आमी मुन्सिपाल्टी एरिया जेन्ना म्हणटात, मुन्सिपाल्टीक आमच्या रवींद्र भवनाचो एक विशय आमी सदांच सांगताले. जो रवींद्र भवनाचो विशय जो आसा, म्हाका याद जाता मान्य मनोहरभाई ज्या वेळाचेर मुख्यमंत्री आसले आनी बस स्टँडाचें इनॉग्रेशन जातालें, फातर घालतालो, तेजे मुखार एक बिल्डींग चालू आशिल्ली, आनी त्या बिल्डिंगे त्या इनॉग्रेशनाचो स्टोन घालतना मनोहरभाईन सांगलें की मुखारलें त्या बिल्डिंगेचें काम ऑलमोस्ट 70% कंप्लीट जाल्लें आनी बस स्टँडाचो आमी फातर घालताले त्या वेळाचेर की ती बिल्डींग कंप्लीट जावचे पयलीं हो बस स्टँड कंप्लीट जावपाक जाय म्हण. आनी तो तसो जाल्लो. रवींद्र भवनाचें काम 15 ऑक्टोबराच्या पयलीं ह्या मतदारसंघाक सुरू जातलें हें आमी सांगतात. कारण जी आश्वासनां आमी काणकोण मतदारसंघ म्हणून भारतीय जनता पक्षान ह्या काणकोणकारांक दिल्ली, ते सगळे रस्ते धरा, अंडरग्रावंड केबलिंग धरा, डेव्हलपमेंट धरा, जी आश्वासनां दिल्ली ती सगळी पुराय जातली. हांव एकच मिनीट घेता. ज्यो सोशल सिक्युरिटी स्कीम ज्यो आमी मारगाय म्हणटात, तेन्ना गव्हर्मेंटान आपलो जबाबदारी म्हणून ह्या मतदारसंघाक आज पर्यंत ज्यो सोशल सिक्युरिटी स्कीम ज्यो आसा 16,391 लोकां कडेन आमच्यो सोशल सिक्युरिटी स्कीम पावल्या आसा. म्हाजें नांव प्रलय भगत, हांव यूथ काँग्रेसीचो प्रेसिडेंट. आज काणकोणचो मेन इशू सगळे जाण उलयताय तो सारको, पूण मेन इशू आसा आयज आमगे काणकोण हॉस्पिटलांत जर आयज आमी गेले जाल्यार आयज हॉस्पिटलाक एक डॉक्टर सारको ना. एक तर वॉर्डा पेशंट सिरियस उरलो आनी कॅज्युलिटी एक सिरियस पेशंट हाडल्यार डॉक्टर खंयची पेशंटां सांबाळटले हे डॉक्टर आन्सर दिवंक शकना. डॉक्टराक जर विचारलें बाबा पेशंट येयलो आसा, डॉक्टर सांगता आन्सर दिता कितें काय म्हणल्यार आपल्या एकलोच ड्युटी आसा, आपल्या वॉर्डाक सिरियस पेशंट आसा ते पळोवपा जाय. ह्या हॉस्पिटलाचेर आमचे आतां 15 वर्सां जालीं आमची काणकोणा BJP चलता, पूण कोणूच वचोन तेजेर नजर मारना त्या हॉस्पिटलाक. सो हॉस्पिटलाची भलायकी खूब जो विशय चल्ला तो तुय परतो सांगता कळ्ळें आमकां. आनीक हॉस्पिटलांत वॉर्डाक ज्या पेशंटाक सिरियस एडमीट करताय सिरियस आसले त्या हितून टॉयलेटी वचोन तर पयले एक टॉयलेट सारकी ना, नळा उदक सारकी ना. बरें कळ्ळें. जॅक फेर्नांडीस, काणकोण गोंयकार NGOचो प्रेसिडेंट. हें सांगतना जें निसर्गाचें जे गार्बेजीचो जो काणकोणाक जो एक मोठ्या प्रमाणात जो एक विशय आसलो तो जेन्ना हें काणकोणचें 2012चें इलेक्शन जातकच आमी इरिस्पेक्टीव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आनी सोशल वर्कर्स जे फुडें सरून आमी एक NGO गोंयकार म्हणून गार्बेजीचो विशय कमी करपा खातीर आमी फुडें सरले. हो फुडें सरतना आमकां गव्हर्मेंट लेवलाचेर जाय तितलो आयज पासून आमकां हेल्प मेळना. आनी तसोच काणकोण जे
ऑफिसर जावं चीफ ऑफिसर आसा जावं काणकोणचे प्रेझेंट आमदार आसाय तेंचोय आमकां कांयच हेल्प मेळना. आनी हेल्प मेळना की अशें म्हणपा नाका की आमी तेजे बरें वचना आसतना हेल्प मेळना काय म्हणून म्हणटाय काय म्हण. आमी जे प्रेझेंट आमदार आसाय तेजे बरें कमी कमी 3-4 पार्टी वचोन आमगेलो विशय मांडलो. त्या हेतूक आमकां फक्त आश्वासन मेळ्ळी. आनी जेन्ना काणकोण म्युन्सिपालिटीचो गार्बेजीचो विशय आज सद्याक आमी म्हाका दिसता मॅक्झिमम हो सुटलो आसा. काणकोण जे प्रेझेंट कावन्सील आसा ते आनी आमी मेळोन काणकोणचे गार्बेजीचो विशय हो सोंपयपाचे तयारेक आसात. पूण इतलें सांगता आसतना एकच दिसता की काणकोण म्युन्सिपालिटीची उदरगत जाता जाल्यार आमकां काणकोण म्युन्सिपालिटीक एक चीफ ऑफिसराचो जो परमनंट चीफ ऑफिसर हेची गरज आसा. आनी सांगपा इतलेंच दूख दिसता की आमकां फाटीं ओडपाक म्हणटा जो NGO आनी प्रेझेंट कावन्सील आसा ताका फाटीं ओडपाक, जे गार्बेजीचें काम करपाक जे फुडें सरले तांकां फाटीं करपाक आमकां गेल्या त्या 6 म्हयन्याक आमकां हो 4थी चीफ ऑफिसराचें तोंड चोयचें पडलें. इतलें सांगपाक दूख दिसता. म्हजें नांव शुभम कुमारपंत, NSUI काणकोण. म्हाजें एक म्हणणें आसा की तें आतां आमी म्हणटा इंडियेक यूथ आसा तो 60 मोर आहा, 60% मायज आहा. तो आतां राहुल गांधी म्हणटा आनी आमचो मोदी सरकार म्हणटा. पूण ताका एक युथाक एक काणकोणाक एक चान्स मेळचो, कित्याक युथाचो हिंगा प्रॉब्लम खूब आसा, अनएम्प्लॉयमेंट खूब आहा. तेन्ना एक यूथ आमकां लिडर मेळो तो आमगेली प्रॉब्लम समजतलो हें म्हाका दिसता. देशान आज लोकसंख्या चड आसा तरणाट्यांची आनी तांकां प्रतिनिधित्व चड मेळचें अशी तुजी मागणी. हांव विकास भगत, गोंयकार संघटनेचो जनरल सेक्रेटरी. हांव सगळ्यान उलयलें डेव्हलपमेंट कशें जावपा जाय सगळें. तेजे बरोबर एक आमदार म्हूण आसता तो मनीस आनी मनीसपण जातीचो उरपा जाय अशें म्हाका दिसता प्रामुख्यान. सूड, राग, तिरस्कार असलो आसलो आमदार सोबना खंयच. तो सर्वसामान्य जातीक आनी सगळ्या धर्माच्या लोकांक फुडें घेवन वचपी आमदार हेजे फुडें आमकां काणकोणाक अत्यंत गरज आसा, जो नितळ स्वभावाचो, नितळ मनाचो उरपा जाय. इतलेंच म्हाका सांगपाक जाय. रवी कुमारपंत, इंटरनॅशनल ह्युमन रायट्साचो काणकोण चेअरमॅन. खुबशे लिडर जाले काणकोणाक, खुबशे पॉलिटिशियन जाले. पूण आयज देश स्वतंत्र जावन 70 वर्सां जालीं आनी आमच्या गांवणगिरी खोतीगांव सारक्या भागांनी आयजय लोक कट्ट्यांनी उदक भरता. ह्या हेजेर कोणीच उलयलें ना. IITच्या सारको प्रॉब्लेम जो काणकोणाक चालू आसा हेजेरय आयज कोणूच लिडर उलोवपाक तयार ना. बाबासू हो जो भाशेचो जो विशय चालू आसा हेजेरय कोणी उलोवपाक तयार ना. हे जे समाजाचे जे विशय आसा त्या विशयाचेर खंयच्याच लिडर आनी खंयचोच पॉलिटिशियन हो उलोवपाक कित्याक तयार ना. हो कितें समाजाचो विशय न्हय काय कितें. दुसरो जो विशय आसा किडणेचो जो हे येयलो, जें काणकोणाक जें नळाक उदक येता हें सामकें चिखलाचें उदक येता. ह्या चिखलाच्या उदकाक हांव बाटल्यांक उदक भरून म्हणल्यार घेवन PWDक गेलो. पूण ते कितें सांगता पायप ब्रेक जाल्ल्यानी तें उदक येता. पूण प्रत्येक खेपे पायप ब्रेक जालो जाल्यार हें उदक येता काय कितें. हें जावपाक शकता अशें. काणकोणचो डेव्हलपमेंट खूब जालो अशें खूब जाणांनी उलयलें. खूब जाणांनी उलयलें जालें ना. पूण बिल्डिंगे उबारप, वालेती बांदप हो काणकोणचो विकास काय कितें. ह्या भुरग्यांचेर लक्ष दिवप जे आयज बीच लायनीक ड्रग्साच्या माध्यमाच्यान वायट व्यसनाक वयता ह्या भुरग्यांचेर लक्ष दिवप हो डेव्हलपमेंट. आमी काणकोणचे प्रतिनिधित्व केल्लेले लोक आमी कितल्या भुरग्यांचेर यंग भुरग्यांचेर प्रयोग केलो, हेमकां आमी कावन्सिलींग दितले, हें कोणी केलें काय कितें. तुमी आयज वायट मार्गान वयता आमी तुमकां कावन्सिलींग दिता, हें वार्डांनी केलें काय कितें. गा आमी फक्त लोकांक वेगळ्या पार्ट्यो केल्यो, हें दिलें आनी इलेक्शनाच्या पुरतें आमी तेमकां यूज करून घेतलो. हो विचार जावपाक जाय आनी हो विचार काणकोणकार करतले अशें म्हाका दिसता. आयज आमी मतदार राजा ह्या गोंय 2017च्या विधानसभा वेंचणुके संबंदी काणकोणा पावल्या. काणकोणकारांचो आमी विचार आयकून घेतलो. आदले नगराध्यक्ष, नगरसेवक, सरपंच, NGO, शिक्षक, पत्रकार अशे वेगवेगळ्या क्षेत्रांतले तशेंच मतदार, सामाजीक वावुरपी सगळ्यांनी आपापले विचार मांडले. निमणे उलयतना रवी कोमरपंत हाणें थोडेशे प्रश्न उपस्थित केले. तातूंतल्यान एक प्रश्न उपस्थित असो जालो की लोकांक, मतदारांक
आपल्या समाजा खातीर म्हणजे आपल्या अख्ख्या समुदाया खातीर, आपल्या गांवा खातीर जावं आपल्या मतदारसंघा खातीर जे मुखेल विशय आसात ते म्हत्वाचे आसा काय ना कितें. खूब जाणांनी विशय म्हणटा अशें उलयले की हांगा भलायकीचे खूब प्रॉब्लम आसा, हॉस्पिटल सारकें ना, आनी जेन्ना किडनी सारकिलो म्हत्वाचो विशय आसा ते चिखलाचें उदक येता म्हणटा, पूण ताजेर बाबा संशोधन करून कितें ताजें कारण हें सोदपा फाटल्यान अजून कमीपणां आसा, उणाव आसा अशें दिसता. खेळाच्या संबंधी जो खेळ मंत्री आसून सुद्दां खेळाचें ना. पैंगीणकर बाब तुमी पत्रकार, तुमचे कडेन एक परतो एका मिनटा खातीर येता. तुमी एक मदीं आरोप केलो उलयता की जे भुरग्यांचे मोबायला कडेन वचपाचें लक्ष आसा तें पयस हाडपा खातीर खेळा ग्रावंड आसचो. पूण तो खेळा ग्रावंड आसूंक जाय हें जालेंच, पूण भुरग्यांचे आज जे आवय बापूय लाड करता ताका तितलेच भुरगे आवय बापूय जबाबदार आसा न्हू. बरोबर आसा ताका तें हांव अशें म्हणना की आयज अशी एक ट्रेंड आयिल्लो आसा की भुरग्यां कडेन मोबायल इंटरनेट, आनी आमी पळयतात बसीन जेन्ना आमी वतात तेन्ना बसीचेर शेजराकून बसले त्या खंयचोच भुरगो पळयना, युवक पळयना, हातांत मोबायलाचेर खेळत उरता. हांव अशें म्हणटा की गांवांक जर ताका खेळाची मैदान आशिल्लीं, आवयच्या आनी बापाच्याक हांव दोश दिवपा म्हणना. आज जगाचे बदलत्या जगा प्रमाणे आमकां सगळ्यांक बदलपाक जाय. आज दिस इज एसेन्शियल जाल्लें आसा. मोबायल म्हणा, इंटरनेट म्हणा, आमकां जर कसलें इन्फॉर्मेशन जाय न्ही चड दिशा आमी इंटरनेटाचेर ते हाडूं शकतात. पूण हाजरच कितें की ग्रावंड नाका अशें न्ही, ग्रावंडा वयल्यान अशें तितले टायम ते थंय काडूं शकतात. तशी वाचनालयाची जशी गरज आसा तशी ग्रावंडाची बी गरज आसा. वता एकच जाल्यार किडनीच्या संदर्भात ताणें जो विशय काडिल्लो की किडनीच्या संदर्भात स्वता आयची मंत्री रमेश तवडकर आनी आमची एक टीम आशिल्ली. आमी ह्या टिमीन सबंद काणकोणची सर्वे केल्लो आनी हातूंत मेडिकल कॉलेजीक पेरणी म्हणटा तो डॉक्टर आशिल्लो, ताजे मार्फत आमी गोवोरमेंटा कडेन एक कॉन्क्रीट अशी एक हें दिल्लें रिपोर्ट दिल्लो. पूण तो रिपोर्ट तेन्ना काँग्रेसीची गव्हर्मेंट आशिल्लें. आतां सुदैमान आमची BJPची गव्हर्मेंट आसा, पूण जितले प्रमाणान ताका फॉलोअप जावपा जाय आसलो. हांगची कारणां कितें, कित्याक लागून किडनीचे हांगा दुयेंस वाडटात, उदका लागून आसा, हांगची मिरची लागून आसा, काय हांगची पर्यावरणा लागून आसा, हाजो शोध लावपाक खरें म्हणजे आमची हे कमी पडल्यात आमी अशें म्हाका दिसता. पैंगीणकर बाबांनी आतां सांगलें की एक अहवाल जाल्लो काँग्रेस सरकाराच्या टायमार, काँग्रेस सरकार करूंक शकलें ना, पूण आतां BJP सरकार 4.5 वर्सां सत्तेर आसा, पूण तांच्यांनी ह्या विशयी इतलो एक हुस्क्या सारकिलो विशय ताजेर लक्ष घालेना. हो परतून एक खेदाचो प्रश्न हांगा उपस्थित जाला. कांय लोकांनी म्हणलें की मायनींग बंद जालां आनी मायनींग बंद जावन लेगीत ऑल इज वेल हे जालें, तांचे तोखणाय केली. पूण सादारणसो असो सूर आयलो की आमदार जावं मंत्री आसा तो कॉपरेटीव ना जावं मिटिंगो म्युनिसिपालिटीच्यो एटेंड करिना, आनी थोड्यान एकट्यान आतांच म्हणलें की सूड बुद्दीन उरता. अशे कांय विशय आसात, हे थोडे वैयक्तीक दिसतात. तो मनशाचो एक स्वताचो गूण, तातूंत कांय कोण शकना करूंक. बाकीचे गार्बेज, तुमचे नितळसाणी विशीं तुमी स्वता जागृताय आसूंक जाय आनी आपले भलायकीचो स्वता तुमी विचार करता सरकाराचेर आनी प्रशासनाचेर तुमी चेपण हाडूंक जाय. सोंपोवचे पयलीं तुमकां परतून सांगता, ही आमची 40 मतदारसंघाची वळेरी चालूच उरतली. तुमचे कडेन एक मागता की तुमी हे फावट घरांतल्यान भायर सरा आनी मतदान करा. खंयच्या पक्षाक करूंक जाय तें हांव तुमकां सांगचो ना, पूण तुमचें मत तुमी वगडाव नाका. कोण 500 दिता जावं 1000 दिता, ते पयशां कडेन पळोवन तुमी तुमचें मत विकूं नाका. तुमच्या बुद्धी प्रमाण, तुमच्या शिक्षणा प्रमाण तुमकां जें सुचता आनी जो मनीस, जो पक्ष बरो दिसता ताका तुमी वोट मारतले आनी भोवसंख्येन भायर सरतले अशी अपेक्षा बाळगता. आज तुमी सगळ्यांनी हांगा येवन आपले विचार मांडले. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.